नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफीच्या फायनलीत कानकोना स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान सुवात मेळयल्या. रॉसमन क्रूज नागवा स्पोर्ट्स क्लब वेर्ना ह्या पंगडाक तांणी 4-0 गोल फरकान हारयलो. नावेली विलेजर्स युनियनान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. प्रल्हाद फिलिपाच्या गोलान क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळ्ळी. कानकोणान परतून 6व्या अर्धात आनीक 3 गोल केले. 36व्या मिनटार मेल्विन फेर्नांडिसाचो 1 गोल, विशाल वेळीपाचो 1 गोल आणि रेंचरान 1 गोल केलो. अशें काणकोणा पंगडान 4-0 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले. नावेलच्या रोजरी खेळामळार ही सर्त बरीच रंगली. 6 नोव्हेंबर दिसा नावेली विलेजर्स युनियन विरोधात गिरडोळी क्लबा आड दुसरे सेमीफायनलीत सामील जातले. 15 नोव्हेंबराक आवर लेडी ऑफ द रोजरी चर्च नावेलीच्या फेस्ता दिसा फायनल जातली. पळयात रंगतदार डावपेच. GOA365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर.